कितें दिवपाक जाय ते अनएम्प्लॉयमेंटा खातीर करपाक जाय. अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिगस्ट इश्यू इन गोवा. आनी जे भुरगे शिकता ते अनएम्प्लॉयड उरता. इतले शिकून अनएम्प्लॉयड उरप हे म्हाका दिसता खंय तरी आमदार आनी आमी रिस्पॉन्सिबल पीपल म्हणून जे 40 आमदार जिखून येता तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे खंय तरी जाग्यार घालपाक आनी आमी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. खंय तरी प्रायवेट बिझनेसीस वाडोवपाक जाय, हॉटेल इंडस्ट्री वाडोवपाक जाय, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री वाडोवपाक जाय, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री गोंयान वाडोवपाक जाय, ग्रीन इंडस्ट्री गोंयान वाडोवपाक जाय. आनी गोंयान जी ग्रीन इंडस्ट्री वाडत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक हिंगा जॉब मेळटले. स्पेशली आयटी सेक्टरान आमी सगळे मिस जाल्ले आहा. बस मिस जाली, ट्रेन मिस जाले आनी प्लेनूय मिस जाले आमकां. जे कोण थोडे जाण म्हणटा वी मिस द ट्रेन. नो, वी मिस एवरीथिंग. सो वी आर 20 years बिहायंड नाव. 20 years बॅक जे आयटी येवपाक आसली गोंयान ती आयज पासून पावना. ती हाडपाक वावरपाक जाय.